नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. बेकायदेशीर बांदकामां आड प्रशासनाची ॲक्शन सुरू. मंगळारा सकाळी थिवीच्या लालाकी बस्तीत पुलीस बंदोबस्तात बुलडोजर ॲक्शन स्टार्ट जाली. सुमार 25 बेकायदेशीर बांदकामां आनी घरां आड ही ॲक्शन सुरू केल्या. आम्ही असं थिवी लालाकी बस्ती ही लालाकी बस्ती हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे जी घरां डेमोलेशन जावपाक आयज डेमोलेशनाक स्टार्ट जाल्या. सकाळच्यान टोटल 23 घरां ही डेमोलेशन जाल्ली. आतां मेरेन सुरू केल्ल्या 6-7 घरां डेमोलिश जाल्लीं आहात. गेले 12 मार्चाक डेमोलिशन जावपाचें आसलें, पूण कांय कारणाक लागून ते फुडें गेले आनी आयज 15 एप्रिलाक आयज डेमोलेशन स्टार्ट जालें. थिवी कोंकणीदार गेली कितलींशींच वर्सां इलिगल ज्यो घरां आहात तेचेर कारवाई जावची म्हणून कोर्टान गेल्ले आनी त्या प्रमाणे हायकोर्टान ऑर्डर दिली. All illegal structures in Komunidar land are going to get demolished. Not just in TV Komunidar, all Komunidars. And we are taking conscience. We are very, very serious about this. This is going to happen. It's been a long subsidies. Yeah, it's been a long battle, 15 years, but good things come to easy wait. And that's how the system is. That's how the judiciary is. I don't blame anybody. But the process involved and the time taken due to whatever reasons, XYZ factors, at least it's happening now. Finally it's happening, and it only goes to show that the Gavankars were committed not just then, even now, and therefore with that thought process and that conviction we managed to make a demolition. हांगासर व्हडा प्रमाणान पुलीस फोर्स पडटा आहा. मागीर मामलेदार तो हांगासर हाजीर आसा. बाकीचे जे गव्हर्मेंट ऑफिशियल आहा सगळे आहा. इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे लोक आहा ते लायटीचे बिटी तेंच्यांनी सगळे कोऑर्डिनेट केल्ले आहा. बाकी सगळे प्रोसेस सगळे चालू आहा. आनी डेमोलेशन फूल टोटल आयज टोटल 23 जी घरां आहा इलिगल ती डेमोलिश जातली. स्टुडंटा खातीर प्रोविजन सामकें पडटा. कला अकादमीन सगळ्याक लज वाऱ्यार घाली. नाटक चलताना लायटींनी दिवे लायले. 2 लायटींचेर नाटक करपाची पाळी. मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो उलोवंक सोदिना. आरजीचो मनोज म्हणटा गोंयची सगळ्याक लज. पयले खेप असलें घडलां. विजय ॲक्शन मागता. एकाच कनेक्शनार सगळ्यो लायटी आशिल्ल्यान आयत्या वेळार घात. क्षमा करा आम्हाला प्लीज. तुमच्या हातात गोयचे ताजमहल म्हळ्यारूच कला अकादमीची दशा. दिसान दीस एक एक प्रकार मुखार येत आसा. ज्येष्ठ अभिनेतो शरद पोंक्षेचे पुरुष नाटक सुरू असताना कला अकादमीतल्या लायटींनी घात मारलो. लायटी मदींच दिपकावपाक लागल्यो. 10 मिनटां नाटक बंद करपाची वेळ. सुत्रांकडल्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण सरकारान कला अकादमीच्या लायटींचो अभ्यास करपाक आदी एक समिती नेमिल्ली. त्या समितीन LED लायटी 40% आनी 60% पार लायटी घालच्यो म्हूण सुचोवणी केल्ली. दरेक लायटीक वेगळे कनेक्शन आसचे. मात ताच्या उपरांत सरकारान कला अकादमीच्या कामाविशीं रिपोर्ट दिवपाक टास्क फोर्साची नेमणूक केली. आदल्या समितीन दिल्लो रिपोर्ट थंयच उरलो. तांच्यांनी आतां कितें तें टास्क फोर्साक सांगचें पडटलें. आयतारा जाल्ली बिगाड सारकी करपाक लायटी देंवोवच्यो पडटा आसल्यो. मात नाटकाची स्टेज मातशी वेगळ्या पद्दतीन आशिल्ल्यान तें खंय शक्य नाशिल्लें. टास्क फोर्साचो वांगडी देविदास आमोणकार म्हणटा लायटी सारक्यो ना म्हूण टास्क फोर्साच्या बसके दिशू काडिल्लो. मात भाड्याच्यो लायटी हाडून कांयच प्रॉब्लेम ना अशें हाच्या आदी दाखोवपाचो यत्न केला. टास्क फोर्साची जी मिटींग जाली त्या मिटिंगांनी आमी वारंवार सांगत येयल्लें आसा सब स्टँडर्ड काम जाल्लें आसा. जावं ते लायटीचें जावं ते सावंडाचें. पण जालें कितें की मंत्री सांगता की कांयच प्रॉब्लेम ना म्हणून. कारण कशें आसा चूक जी जाल्ली आसा ती चूक आसा ती मान्य करपाक जाय. आनी पयलीं जे महोत्सव जाले जावं राज्यनाट्य स्पर्धा जाल्यो तेन्ना भाड्याच्यो सगळ्यो लायटी हाडून कला अकादमीन ते करून दाखयले आनी म्हणलें पळय कांयच प्रॉब्लेम ना म्हणून. लायट गेल्ल्यान फकत 2 लायटींचेर पुराय नाटक करचें पडलें म्हूण नाटक पळोवपाक आयिल्ले लोक सांगतात. लायट गेली आनी तेन्ना नाटक फुडें कंटिन्यू करपाक मेळ्ळें ना. आनी जवळ जवळ 10 मिनटां तेंच्यांनी लायट वयतलो म्हूण सांगलें. आनी आज जें घडलां तें परत अशें घडपाक जायना. जेणे करून गोंयचें नांव पिड्ड्यार जावंक जायना. कला अकादमीच्या ह्या टेक्निकल प्रॉब्लमा खातीर मातसो बेरंग जाता. आनंद व्यक्त करपाक जे सूख व्यक्त करपाक लोक एक नाट्य पळोवंक येतात तेंचो भिरमुसलो जाता. ह्या विशीं मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो वग्गी.
सीएम काल ज्येष्ठ कलाकार शरद पोंक्षान म्हणला मेंटेनन्साची गरज आहा म्हणून. मजगती कला अकादमीच्या कांडावेल्यान विरोधकांची सरकाराचेर चढाई. आरजीचो मुखेली मनोज म्हणटा गोयची नॅशनल लेवलाचेर लज. गोंयचें नांव जगभर टुरिजमाक लागून पाड पडलेलें आसा. आतां हे कला अकादमीच्या थ्रू पासून जर इंटरनॅशनल नॅशनल हांगा कलाकार येयले जाल्यार ते बॅड मेमरीज घेवन वयतले. आपाचो अमित पालेकर म्हणटा गोंयांत कला क्षेत्रांत अशें पयलें केन्नाच जावंक नाशिल्लें. हाच्या पेक्षा वायट गजाल कलेच्या क्षेत्रांत गोंयांत घडली ना. आनी म्हाका ह्या गोश्टीचें आश्चर्य दिसता की बाब गोविंद गावडे जे आमचे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टराचे कलाकार आसा आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हाची कसलीच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेना. ताचें इन्व्हेस्टिगेशन जावचें, FIR रजिस्टर जावचो. सिसील रॉड्रिगेज मंत्र्याचो राजिनामो मागता. On top of that, the art and culture minister should be resigning from his post as he's always given us fake promises from day one that he's done this work, that work. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. मारवाड्यांनी गोंयकारांक जॉब दिवचे म्हूण मुख्यमंत्री उलयल्या उपरांत गोंयकार बेजार जावचे न्ही म्हूण पॅचअप करूंक बीजेपीन वोटर रोल क्लीन अप निवेदन दिला. बीजेपीची नाटकां म्हूण आरजीचो मनोज उलयला. गोंयांत गोंयकारूच मायनॉरिटीत थिवी 118 मायग्रंटांक घर नंबर नासतना वोटिंग कार्डां दिल्यात. गोंयांत बेकायदेशीर वोटिंग कार्ड केल्यात ती रद्द करून मतदार वळेरी क्लीनअप करची म्हूण बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दामू नायकान गोंय वेंचणूक अधिकाऱ्याक निवेदन दिल्लें. ताच्या वेल्यान आतां आरजीपीची बीजेपीचेर चढाई. थिवे घर नंबर नासतना मायग्रंटांक वोटिंग कार्डां दिल्यात. लालाकी बस्तीत एका घर नंबराचेर वेगवेगळ्या आडनावाच्या 101 जाणांक खंय वोटिंग कार्डां दिल्यात. आरजीचो मनोज परब उलयलो. गोंयकार म्हणून जो आसा पळय, तो हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम जावं, गोंयकार जो आसा पळय तो मायनॉरिटी जाता. हांगा मायनॉरिटी म्हणून मायनॉरिटी आतां उरलेलें ना. आतां गोंयकार म्हणून आमी मायनॉरिटी जायत गेला. सीएमान मारवाड्यां कडेन गोंयकारांनी कामाक वचपाचें म्हणून स्टेटमेंट केल्लें. ते जशें तांकां नेगेटीव जावपाक लागले, तेंचेर एटॅक जावपाक लागलो, लोक तेजेर उलोवपाक लागले, लोक गोंयकार बेजार जालो की गोंयचो सीएम सांगता की आमी मारवाड्यां कडेन कामाक वचपाचें म्हणून. तेन्ना ते कवर अप करपाक लागून हेंच्यांनी आयडिया केली आनी थंयसर वचून तेंच्यांनी इलेक्शन कमिशनाक मेळ्ळें आनी बेश्टे नाटकां केली. फूल नाटकां, ह्यो ड्रामा. फूल पेजीचेर 30 वोटींग आसा. 30 वोटिंगेक कोणाकूच हाऊस नंबर ना. 30 वोटिंग ह्या पयल्या पेजीचेर कोणाकूच हाऊस नंबर ना. जर तुमी हांगा पळयत तिसरी लायन आसा, हाऊस नंबर इज ब्लँक. सेकंड पेजीचेर फूल ब्लँक, थर्ड पेजीचेर फूल ब्लँक. अशी 118 नांवां आसा जेंका हाऊस नंबरूच ना. 118, 118, हाऊस नंबर 100. हे तेजे फर्स्ट नाव हायलाइट केला पळय फ्लोरोसेंट हितून, तो लाला बेपारी, हाऊस नंबर 100. आतां हाऊस नंबर 100. आतां आमगेर जर म्हाजे हाऊस नंबर 411, हांव जर घरान रावता जाल्यार म्हाज्या घरान परबूच आसतले न्हू, दुसऱ्या सरनेमाचे लोक म्हाज्या घरान रावतले ना. हे आतां हो सेक्युलरिजमाचो सामको वयल्या लेवलचो हो आसा. हो कोण? लाला बेपारीच्या हाऊस नंबरान नांवां कोण कोण सांगता तुमकां. पयलीं 2 नांवां आसा, 3 नांवां आसा बेपारी, मागीर चवथो आसा चौधरी, मागीर आसा गुट्टेवाले. हाऊस नंबर 100च आहे. गुट्टेवाले, मागीर आसा खान, मागीर आसा खातीब, मागीर आसा मुल्ला, मागीर आसा तांबोली. ही नांवां फक्त हाऊस नंबर 100 आहा. लालाकी बस्तीचो लाला बेपारी आसा त्याच्या नांवार 100चेर आहा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. 2027 विधानसभा वेंचणुकेत 52% मायज मतां काडपाचे बीजेपीचे टार्गेट. मात डाटा पळयल्यार बीजेपीक फाटल्या 9 विधानसभा वेंचणुकांनी सगळ्यात चड 36% मेरेन मतां मेळोवप शक्य जाला. 2012 सगळ्यात चड 21 सीट, 2022 20. खासा रिपोर्ट. 40 लढयतले 40 संघटन घट करतले. कारण आमकां 52% कडेन वचपाक जाय. 52% कडेन वतले जाल्यार सगळ्यांक घेवन वचपाक जाय. जुनो, जाणटो, नवो, यो आमचे बरोबर या. ताका लागून 27 आमकां 7 कितले सीट येवपाक जाय? 27+ येवपाक जाय. आनी ते जर येवपाक जाय आसत जाल्यार आमचे अध्यक्ष जे सांगतात आमकां कितली % मतां पडपाक जाय, कितली % मतां पडपाक जाय? 52% मतां पडपाक जाय.
2027 52% मतां मेळोवन 27 मायज सिटां जिखपाचें गोंय भाजपान टार्गेट दवरला खरें, मात आजून मेरेन विधानसभा वेंचणुकेक गोंयांत खंयच्याच पार्टीक 40% वयर मतां मेळोवंक ना. सगळ्यांत चड मोगोक पयल्या वेंचणुकेंत 40% मतां मेळिल्लीं. भाजपाक आतां मेरेन 36% मेरेन मतां आनी 21 सिटां जिखप शक्य जालां. भाजपान 1984 ते आतां मेरेन 9 विधानसभा वेंचणुको गोंयांत लढयल्यात. भाजपाक सगळ्यांत चड 36% मतां 2002 मेळ्ळी. 2012 मोगो बरोबर युतीत वेंचणूक लढयली तेन्ना 35% मतां मेळ्ळी. 1994 9% जाल्यार 1999 सरळ 26%चेर उडी. 2007 30%, 2017 32% जाल्यार 2022 33% मतां. भाजपान 1994 गोंय विधानसभेत 4 सिटां जिखून खातें उगडिल्लें. 1999 वट्ट 10 सिटां जाल्यार 2002 17 सिटां, 2007 14 सिटां जिखले. 2012 21 सिटां जिखून पयलेच फावट भाजपाक सिंपल मेजॉरिटी मेळ्ळी. 2017 परत 13 सिटांचेर पावले, मात आमदार फोडून आंकडो 27 पावयलो. 2022 20 सिटां जिखले. परत काँग्रेस फोडून वट्ट आमदारांचो आंकडो 28 पावयला. भाजपान गोंयांत लोकसभा वेंचणुकेत 1999 ते आतां मेरेन 45 ते 53% मेरेन मतां मेळयल्यात. तातूंत 4 फावट 50 आनी मायज टक्के मतां मेळयल्यात. 52% टार्गेट दवरता आसतना मतदार वळेरी निवळ करपाच्यो हालचाली सुरू केल्यात. पण एक जबाबदार पक्ष म्हणून सुद्दां त्या रोलाचेर आमची नजर आसा. अचानक रोलान वाड जावपाक लागल्या, इन्फ्लक्स जो खंयचो कसो ताजेर मातशें सारकी नजर दवरची हें आसा. कोण हे अचानक खंयच्यान आयल्यात, कशें तांची वाड जाता. ड्युअल वोटिंगाचे बीन ड्युअल वोटिंगाचे विशय आसा, तोय विशय आयलो. आनी तें बोगस हें सगळे कडेन घालून एक डेमोग्राफी बदलपाचो जो प्रयत्न आसा तो जावचो न्ही. सध्या टार्गेट करता ती 52% मतां मेळोवपाक भाजपाक आसा थंयच्यान 15 ते 16% लांब उडी मारची पडटली. तातूंत पार्टी लिडर चड आशिल्ल्यान अंतर्गत धुसफूस, एकला चलोची भुमिका घेवन मगो शिवाय वेंचणुकेत वचप आनी विरोधी पक्ष लोकसभेत एकठांय आयिल्ले तशे परत एकठांय जाले जाल्यार भाजपा मुखार व्हडली चॅलेंज आसतली. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. सरकार लोकां बरोबर आसा. आंदोलन करतल्या बॉम्बकारांक खंय कोणे तरी चितावन घाल्यात. आमदार मंत्री गोविंद उलयला. 3.5 कोटी मोडून थंय नवी सरकारी शाळा येता ती मोडपाक न्ही. आंदोलन भरकटलां. लोकां बरोबर रावप हें कर्तव्य. आंदोलकां कडेन वायटपण ना. सगळ्यांक खंय दारां उक्ती. सरकाराची शाळा वट्ट 3.5 कोटी रुपये खर्च करून त्याच हेचेर आज उबी जाता. इतले निदान जाणकार जे आसा त्या जाणकारांनी तरी विचार करपाची गरज आसा. किंवा जे आंदोलक थंय आयिल्ले आसा त्या आंदोलकांनी विचार करपाची गरज आशिल्ली. एक गव्हर्मेंटाची शाळा थंयच आज कात घेता, आकार घेता आनी नवें काम सरकार मोडटलें काय कितें हो सर्वश्रुत प्रश्न आसा. आनी ह्या प्रश्नाचें उत्तर किंवा ताणीन दिल्लो हाक किंवा ताणीन मारिल्लो उलो हें सगळेंच कितें सांगता. हें इतलेंच सांगता हो जो आवाज जो चलिल्लो आसा तो कोणाक तरी मिसगायड करपाक चलिल्लो आसात. कारण आमी सदांच ह्या लोकांच्या सेवे खातीर आसात. हे लोकां बरोबर रावप हें आमचें कर्तव्य जावन आसा. आनी घटनेन दिल्लो अधिकार त्या अधिकाराची पायमल्ली जावपाक जायना ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान आज हांव वावर करीत आसा. तांकां अजुनूय म्हजी मागणी आसा. आमी कांयच कोणाचेर वतरना कांय ना आनी आमचे भितर काडीसोय इगो ना. आमी सदांच ह्या लोकां बरोबर रावतले आसतले आनी तांची जो बाजू आमी सदांच आयकून घेतिल्ले आसात. जेदे वेळाचेर ते आमकां मेळपा खातीर आयिल्ले आशिल्ले तेदे वेळाचेर आमी तांकां प्रायोरिटायज आमी तांकां अपॉयंटमेंट दिवन तांचे जो कितें डिफिकल्टी आसा तो आमी निराकरण करपाचे आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आनी आतां जी जबाबदारी जी आसा ती PWDन आपल्या खांद्याचेर घेतिल्ली आसात. गोंयचे मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां ह्या सगळी चर्चा जाल्ली आसा. दामू कडेन पक्ष संघटने विशीं उलोवप जाला. मंत्रिमंडळ बदलाचेर न्ही. रवी उलयला.
दामू प्रदेश अध्यक्ष जाल्या उपरांत खंय पयले खेप दोगूय अशे मेळ्ळ्यात. फोंड्या पक्षाच्या मेळाव्याविशीं खंय उलोवप जालां. रिशफलाच्यो वावड्यो पाताळपी खंय मिडिया रवी सांगता. आमचो दामू नायक पार्टीचो प्रेसिडेंट, तो पार्टीचो प्रेसिडेंट जाल्या नंतर म्हाका मेळूनाशिल्लो. तो म्हाका घरा मेळपाक येयलो आपूण प्रेसिडेंट जालो म्हणून. आनी व्हडलेशें काय ना, आमी डिस्कशन फक्त पक्ष कसो इश्टायत करपाचो, पक्ष कसो वाडोवपाचो हेजेर विचार, आनी हेज्या विचाराचेर आमी फुडें गेले आनी फुडें मेळावो घेवपाक तेजेर उलयले आनी काय ना. व्हडलें तो म्हाका मेळपाक येयलो खास. ही बातमी सगळी कितें जाता पळय करतात तेन्ना जो पर्यंत आमचे पक्ष आसा, पक्षाचे मुख्यमंत्री आसा, आनी ते मुख्यमंत्र्या कडेन आसा आनी अध्यक्षा कडेन, हे दोगूय ठरयले कितें जावपाचें. आनी कितें आसा तें आमच्या पक्षाची सृश्टी दिल्ली बसलेली आसा आनी ते दिल्ली तेंचे कडेन उलोवणी करून कितें करपाचें तें फुडें ठरयतलो मुख्यमंत्री. हें फक्त पेपरांनी केलां. आमच्या पक्षान कोणा सांगूना, मुख्यमंत्र्यांनी कोणा सांगूना, अध्यक्षांनी कोणा सांगूना कितें करतलो तें कांयच आजून कांय सांगना. उज्याचे मोठे अरिश्ट घडच्या आदींच लोकांनी उद्योगांनी खबरदारी घेवची. मुख्यमंत्री फायर सर्व्हिस डेक उलयलो. स्टाफाची फायर रिस्क अलावन्साची मागणी तडीक लागतली म्हूण मुख्यमंत्र्याची घोशणा. अंदू फायर सर्व्हिसान 44 कोटी परस मायज मोलाची मालमत्ता आनी 398 लोकांक खंय साल्वार केल्या. बरी सर्व्हिस दिल्ल्या फायरमॅनांचो भोवमान. नॅशनल फायर सर्व्हिस डे निमतान बरी कामगिरी केल्ल्या फायरमॅनांचो भोवमान जालो. मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार फायर रिस्क अलावन्साची मागणी पुराय करपाचें उतर दिलां. घरांनी इंडस्ट्रीनी फायर सेफ्टी प्रिकॉशन घेवचे म्हूण उलो. हांव एक सांगता की तांकां फायर रिस्क अलावन्स जो दिवपाचो उरला तो आमी ह्या फायनान्शियल इयरांत फायर रिस्क अलावन्स हो दिवपाचें कन्सिडरूय करतले, कारण खुबशे फावटी तांची डिमांड आशिल्ली की फायर रिस्क अलावन्स हो फायर फायटरांक दिवपाक जाय. तोय दिवपाचें आमी ह्या फायनान्शियल इयरांतल्यान ठरयलां. इंडस्ट्रियल सेफ्टी आनी पब्लीक सेफ्टी घेतलेली खातीर घेवपी अशा पद्दतीची प्रिकॉशन्स आसता. म्हणजे सगळ्या गोंयच्या जनतेक आनी गोंयांतल्या इंडस्ट्रियलिस्टांक आव्हान आसा की इन फ्युचर अशा पद्दतीचो इन्सिडन्स जावचो न्ही म्हणून आमी पयलींच प्रिकॉशन्स घेवप ही काळाची गरज आसा. आमी आतां पर्यंत जवळपास 350 आपदा मित्र आनी आपदा सखी हांकां ट्रेनिंग दिवन गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भागात जेन्ना आमकां डिजास्टरांत गरज लागता तेन्ना हे आपदा मित्र आनी आपदा सखी हे त्या जाग्याचेर आमच्या कामा मदीं इन्वॉल्व जातात आनी आमकांय मदत करीत आसा. म्हणून अशा पद्दतीचे हे व्हॉलंटियर्स सदोदीत डिजास्टराच्या वेळार आमच्या कामात येतात. आमी पळयता की गोंयांत केन्नाय अशा व्हडलो डिजास्टर जर आयलो, सायक्लोन आयलो आसत जाल्यार गोंय हे पयले राज्य आसतलें की तेंच्यांनी 11 जाग्याचेर इट इज एन मल्टीपर्पज सायक्लोन शेल्टर्स उबी करून दवरलेली आसा. Fire safety is everyone's responsibility, be it in the government, be it in the industries or individuals. To promote fire safety, our department runs several awareness programs. In the year 2024-25, our department responded to 9,773 calls, saving 403 human lives and 815 animal lives and protecting property worth of rupees 44 crores through the timely action. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. मायणा कुळतडी पुलिशेन सशीबंत माजी आनी रवी माजी ह्या दोगा जाणांक खुनाच्या आरोपाखाला अटक केल्या. आयतारा साश्टी रायत जाल्ल्या 38 वर्साच्या खगेश्वर सबराच्या खून प्रकरणात ह्या दोगांक अटक केल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दोगूय जाण सबराच्या वळखीचे म्हण कळटा. मडगांव JMFCन दोगांकूय 8 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. Maina Kurturi police has solved the murder case of an Odisha native, namely Khageshwar Sarab, who was found murdered in his rented premise at Raya. Maina Kurturi police has arrested 2 accused in this case who were his roommates. All the victim and accused were working as laborer in that area. Police has arrested both the accused when they were trying to escape from Goa. One accused has been arrested from the Margaon railway station. Another accused has been arrested from Bambuli. Investigation in this matter is going on. Mukesh Kumar for Prudent. भारताचो संविधानकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराची 134वी जयंती.
मुख्यमंत्र्यान आडकां ओपली. परवरी आंबेडकर भवनाची 6 म्हयन्यां भितर बुन्याद. सरकार 10 कोटी दिता. मुख्यमंत्र्याची घोषणा. गोंयभर आंबेडकर जयंतीच्यो कार्यावळी. संविधानकाराक श्रद्धांजली. पर्वरे 2140 स्क्वेअर मीटर जमनीचेर आंबेडकर भवनाचो फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर बुन्यादी फातर घालतले. सरकारा कडल्यान हे खातीर 10 कोटी मंजूर जाल्यात म्हण मुख्यमंत्र्यान घोशणा केल्या. भारताचो संविधानकार दोतोर बाबासाहेब आंबेडकराच्या 134व्या जयंती निमतान जाल्ले कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयलो. आमचे सिद्धेश पेडणेकर हाच्या लिडरशिपीच्या सकयल तुमच्या सगळे पदाधिकारी म्हाका येवन मेळ्ळे आणि तांच्यांनी 2 डिमांड घातलेले. भितरलो एक डिमांड आमी खूब वर्सां म्हणजे म्हाकाय वायट दिसतालें फाटलीं 4-5 वर्सां हांव फक्त भाशण करतालो की तुमकां जागा दिता बट आज म्हाका भाशण करता आसतना सांगपाक खूब खोस भोगता की तुमकां बाबासाहेब आंबेडकराच्या संविधाना खातीर 2140 स्क्वेअर मीटर जागा तुमकां परवरीनूच जाय आशिल्ली. ती परवरींतली जागा सरकारान आज एलोकेट केला आणि ताच्या खातीर 10 कोटीचो फंड्स हो सुद्धा एलोकेट केला. आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर फाटली 2 वर्सां कंटिन्युअसली तुमच्या समाजाचो आंबेडकर भवन जावचो म्हणून म्हाका दिसता दर 8 दिसा एकदा तरी मिटींग घेताले किंवा एकदा तरी म्हाका विचारताले ते जागेचे खंय पावला आपल्याक बांदपाक जाय. पण आता खात्रीनिशी सांगता फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर फावंडेशन स्टोन घालून ते भवन बांदपा खातीर चालू करतले आणि तांच्या आमच्या ह्याच टेन्युअरात ते भवन हे पुराय जातले. त्या भवनाचे उक्तावण करपाक सुद्धा आम्ही सगळे जाण मुजरत हजर रावतले. त्या भवनात तांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे समाजा खातीर असलेल्यो वेगवेगळ्यो म्हणजे आमी जाका म्हणटा की हॉस्टेल फॅसिलिटी आसत, हॉल फॅसिलिटी आसत किंवा जाका स्किलिंग आणि रिस्किलिंग अपस्किलिंग हे जे आसा ते वेगवेगळ्यो फॅसिलिटीज त्या आंबेडकर भवनात आमी सुरू करपाची आमची योजना आसा. जाल्यार समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान आंबेडकर भवना खातीर जागो आणि निधी दिल्ले खातीर मुख्यमंत्र्याचे उपकार आठयल्यात. आमचे स्वप्न जे म्हणतात की आंबेडकर भवन हे गोंयान भितर रावचे जाणे करून त्या आंबेडकर भवनाच्या सावले खाली त्या व्हडल्या अशा भवना खाली आमच्या भुरग्याचो फुडार आमी चिंतपाक शकतले. आमकां ते सदांच याद दाखयतले की आंबेडकर भवन हे जावपाक जाय म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आयज आंबेडकर भवना खातीर लागपी जाग्याचे जे सनद आसा जे प्लॉटाचे अधिकार आसात ते आयज करपा खातीर ताणी एक हे हाडिल्ले आसा आणि माननीय मंत्री हे आयज सोशल वेलफेअराक ही जमीन सुपूर्द करतले. प्रुडंटा खातीर चेतन गावस. बुलेटिनींतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.